सगळ्यांक खबर आसा की ओमकार हत्ती गेली 10-12 दीस गोंय राज्याच्या पेडणे गावान आसा आणि हो बॉर्डर जो आमचो भाग आसा महाराष्ट्र आणि गोवा बॉर्डर हातून पयलीं येयल्लो। हांव फर्स्ट डेच्या दिसा हांव गेल्लो कडशी मोपा आणि नेताड्डे त्या सायडीन आणि तेन्ना आमी जे ऑफिसर आसले जे फॉरेस्टाचे तांकां विचारलेलो इश्यू कितें आसा तेन्ना ते सांगताले की जेन्ना आमचे फॉरेस्ट गार्ड किंवा फॉरेस्ट ऑफिसर आणि लोकल स्थानिक जेन्ना हत्ती त्या महाराष्ट्रान ज्या सायडीच्यान येयलो त्या सायडीच्यान घालोवपाचो प्रयत्न करता तेन्ना महाराष्ट्राचे खंय थोडे गांवांतले ग्रामस्थ परतून ताका हे सायडीन धाडटाले आणि अशें करून 2-3 दीस गेले। ताच्या उपरांत हळूहळू तोरशान येयलो, तोरशाच्यान मागीर तामोशा पावलो आणि आयज एक 6-7 दीस जावन आयज उगवे गांवान येयल्लो आसा। म्हाका याद जाता की फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे ह्या विशया खातीर कर्नाटका फॉरेस्ट मिनिस्टराक मेळ्ळो। ह्या मेळ्या उपरांत आतां 4-5 दीस जाले पूण हत्तीची बाबा योग्य रितीन रेस्क्यू करून ज्या जाग्या वयल्यान हत्ती आयलो थंयसर परत पावोवपाचो प्रयत्न सरकाराचो दिसना। आयज आमी पळयता की आमच्या फाटल्यान उगवे गांव, ज्या गांवा फाटल्यान सगळी शेती आसा, तेंच्यो कवाथे आसा, तेंच्यो केळीची बागा आसा आणि आतांच हांव एका शेतकाऱ्या कडेन उलयतलो, तांची गोरवां आसात आणि हांगासर तांकां चार बीर व्हरतलो जाल्यार गोरवांक ते घालूंक मेळना कारण हत्ती खातीर फॉरेस्ट ऑफिसर जे आसा सकयल वचूंक दिना। तर हो इश्यू आयज 10-12 दीस जाले हत्ती येयला फकीरपाटा वयल्यान जे महाराष्ट्र बॉर्डरींतल्यान आमच्या गोंय बॉर्डरी भितर सरला। तितून फकीरपाटा येयले, तोरशे येयले, तामोशे येयले आणि आयज राती कडेन सकाळी फुडें आयज उगव्या गांवांत येयला। म्हाका सांग हो हत्ती असोच भोंवत रावतलो आणि हे आमचे मिनिस्टर पळयतले? वन खात्यान सुद्दां हेचेर दुर्लक्ष कितें केला? वन खात्याचे, वन विभागाचे, आमचे जे गोंयचे फॉरेस्टर आहात हे हांगा लक्ष दितात, ते मरोन हांगा काम करता पूण जी तेंचेर यंत्रणा जाय की ही जे आमचे हत्तीक धरपाक किंवा हत्तीक सुखरूप तेंचे महाराष्ट्र बॉर्डरी सोडपाक ती यंत्रणा तेंच्या कडेन ना। त्या यंत्रणांक लागून ते खंय तरी कमी पडटात आणि सरकार किंवा हो जो मिनिस्टर आहा वन विभागाचो तो मिनिस्टर कितें मजा पळयता? हे अशें जावपाक जायना। लोकांक मारिसर रावतात, लोकांच्या घरांनी घुसासर रावतात। एक तर तुम्ही व्हडली चूक केल्यात की हत्ती लोकांच्या घरांनी घुसोवन लोकांक मारिसर रावनाकात, लोकांची घरां उडयसर रावनाकात।